इतिहासाचें पयलें पुस्तक. देव मंदिर बांदचे आदीं. लोकगोंती. चॅप्टर 21. तेन्ना सैतान इस्रायला आड उबो रावलो आनी इस्रायलाची लोकगोंती करूंक दाविदाक हुस्कायलो. दाविदान जोआबाक आनी पोरजेच्या फुडाऱ्यांक म्हणलें, बिरशिबा थावन दान गांवांत वचात आनी इस्रायलाची लोकगोंती करात आनी त्या उपरांत म्हाका कळचे खातीर म्हजेशी हाडात. जोआबान राजाक म्हणलें, लोक कितलोय आसूं, सर्वेस्पूर तुजो देव तांकां 100 पावटी चडोवं, पूण म्हज्या दोनया राजा तीं सगळीं दोनयाचीं चाकरां न्हय? म्हज्या दोनया राजाक हाची कित्याक गरज? इस्रायलाच्या सर्वेस्परा देवा मुखार तूं कित्याक गुन्यांवकार जावंक सोदताय? तरी पूण राजान जोआबाचेर आपली आज्ञा थापली. जोआब भायर सरलो आनी आख्ख्या इस्रायलांत भोंवून जेरुसलेमांत परत आयलो. लोकांची संख्या कितली जाली ती जोआबान दाविदाक गोमयलें. इस्रायलांत आपल्या हातांनी तलवार धरी सारकी 81,000 मेळ्ळे आनी जुडाचे पोरजे मोदें 470,000 हातांनी तलवार धरी सारके दादले. जोआबाचे नदरे मुखार राजाच्या हुकुमाक मोल नासलें. हाका लागून लेवीचें आनी बेंजामिनाचें कुल ताणें मेजूंक ना. पेस्त पिडा आनी देवाचें बोगसणें. सर्वेस्पराक हें कोत्तूब मांडूंक ना आनी ताणें इस्रायलाक खास्त लायली आनी दाविदान सर्वेस्पराक म्हणलें, हांवें अशें करूंक एक व्हड पातक केलें, पूण आतां तुज्या चाकराचो गुन्यांव बोगोस म्हूण तुजे कडेन मागतां, कित्याक हांवें एक व्हड पिशेपण केलें. तेन्ना देवाचो संदेश हाडी त्या गाद प्रवाद्याक सर्वेस्परान म्हणलें, वच आनी दाविदाक अशें सांग, सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, 3 वस्तू हांव तुजे मुखार घालतां, तांतली एक विंचून काड आनी ती हांव तुका कोत्तलों. म्हणटच गाद दाविदाशी आयलो आनी ताणें ताका म्हणलें, सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुका कितें जाय? 3 वर्सां तुज्या देसांत भूक, वो 3 म्हयने तुजे आड तुज्या दुस्मानाची तलवार, आनी असो तांचे मुखार तुजो नास, वो 3 दीस सर्वेस्पराची तलवार. हे जिणची पिडा पोसरतली आनी सर्वेस्पराचो दूत आख्ख्या इस्रायल देशाचें निसंडन कोत्तलो. म्हणटच म्हाका धाडला ताका हांवें कितें सांगचें ते विशीं आतां तुजो निर्णय दी. तेन्ना दाविदान गादाक असो जबाब दिलो, कितें करचें तें म्हाका समजच ना. मनशाच्या हातांत पडचे सुवातेर सर्वेस्पराच्या हातांत पडल्यार अदीक बरें, कित्याक व्हड ताची दया. म्हणटच सर्वेस्परान इस्रायलाचेर पिडा धाडली आनी इस्रायलकारां मदले 70,000 मेले. आनी सर्वेस्परान जेरुसलेमाचें निसंटन करूंक एका दुताक धाडलो. पूण तो निसंटन करूंक वेताना हें वायट पळोवन सर्वेस्पराक चुचुरे दिसलें आनी ताणें निसंटन कोत्तल्या दुताक म्हणलें, आतां पुरो, तुजो हात सकयल काड. सर्वेस्पराचो दूत जेबुजीत कुलयेच्या अण्णाच्या मळणेच्या फळाशी रावलो. दाविदान आपले दोळे उबारले आनी सर्ग आनी पृथ्वी मदें सर्वेस्पराचो दूत उबो आसा तो पळयलो. ताच्या हातांत एक तलवार आनी ती जेरुसलेमाचेर उबारलेली आसली. उपरांत दाविदान आनी इस्रायलाच्या जाणट्यांनी गोनान आपलें आंग पांगुरलें आनी ते साश्टांगी पडले. दाविदान सर्वेस्पराक म्हणलें, पोरजेची लोकगोंती करूंक हांवें हुकूम दिवंक ना. पळय, पातकी तो हांव. हें वायट कोत्तूब केलां तें हांवेंच, पूण ह्या बाबड्यान शेळ्यांनी कितें केलां? तुजी खास्त म्हजेर आनी म्हज्या घराण्याचेर पडूं, पूण हे पोरजेक ह्या पेस्त पिडेंतली निवार. वेदी बांदतात. अण्णान जेबुजीत हाच्या मळण्याच्या फळाशी सर्वेस्पराक एक वेदी उबार म्हूण संदेश दिवंक
सर्वेस्पराच्या दुतान गादाक हुकूम दिलो. सर्वेस्पराच्या नांवान गादान दिल्ल्या संदेशा प्रमाणे दावीद वयर गेलो. आतां अर्नान घोव मोडटालो. ताणें पाट ओडली आनी सर्वेस्पराच्या दुताक पळयलो. ताचे बरोबर आसुल्ले ताचे 4 पूत लिपले. दावीद अर्नानाशीन आयलो. अर्नानान दाविदाक पळयलो आनी मोळण्याच्या फळावेलो भायर सरून दाविदा मुखार साश्टांगी पडलो. तेन्ना दाविदान अर्नानाक म्हणलें, सर्वेस्पराक वेदी बांदूंक म्हाका मोळण्याचें फळ दी. हांव तुका ताची सगळी किंमत फारीक कोत्तां. अशें पोरजेवेली पेस्त पिडा पयस जावं दी. अर्नानान दाविदाक म्हणलें, व्हर आनी म्हज्या दोनयाक राजाक जें कितें बरें दिसता तें करूंक दी. पळय, उलपायलोल्या बलिदाना खातीर बैल, जवा खातीर मळपाचीं हातयारां, बलिदाना खातीर घोव हें सगळें हांव तुका दितां. दावीद राजान अर्नानाक म्हणलें, ना, हांव हें मोळण्याचें फळ सगळी किंमत फारीक करून घेतलों. सर्वेस्पराक दिवंक जें कितें तुजें तें हांव घेवचो ना. न्हय म्हूण फुंक्या मेळ्ळल्या वस्तूंचें उलपायलोलें बलिदान हांव भेटोवचो ना. म्हणटच दाविदान जमनी खातीर ताका 7 कील भांगर दिलें. आनी दाविदान थंय सर्वेस्पराक एक वेदी उबारली आनी उलपायल्लीं तशींच शांतीचीं बलिदानां भेटोवंक सर्वेस्पराक उलो मारलो. उलपायलोल्या बलिदानाच्या वेदीचेर सर्गार थावन उजो धाडून सर्वेस्परान ताका जाप दिली. उपरांत सर्वेस्परान दुताक हुकूम दिलो आनी ताणें आपली तोरसाद नव्यान पोट्यांत घाली. सर्वेस्परान जेबुजीत अर्नानाच्या मोळण्याच्या फळार आपणाक जाप दिली म्हूण दाविदान पळयलें. तेन्ना ताणें थंय बलिदान पेटयलें. मोइजेसान अर्नान्यान केल्लें तें सर्वेस्पराचे वस्तेचें ठिकाण तशेंच उलपायलोल्या बलिदाना खातीर वेदी त्या काळार जिबियोनाच्या उंच स्थानार आसलें. सर्वेस्पराची बूद घेवंक दाविदाच्यान थंय वचूंक जायनासलें, कित्याक ताका सर्वेस्पराच्या दुताचे तलवारीची भिरांत दिसताली. देवाचें उतर.